गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक हेडलायन्स. गोंयभर खणून सोडल्यात रस्ते, येरादारी जाले जाम. फोण्या गटाराच्या कामांची भर, अपघातांक निमंत्रण. पंचायतीन घालचे लक्ष, मागतात थळावे. केपेची मसणभूंय शेळीची अवतिकाय, पालिकेन लक्ष घालून मिळवून दिवच्यो साधन सुविधा, मागतात केपेकार. सप्तकाच्या अखेरेक तापमानात उणाव, 2 डिग्रीन उणे जातले हवामान. गरमेकडल्यान तात्पुरती सुटका, हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांतल्या हेर वाठारा प्रमाण फोण्या रस्ते खणपाचें काम चल्लां. रस्ते कुशीच्या गटारांचें काम चालू आसा खरें, पूण थंय गरजे भायर मारलेल्या फोणकुलांक लागून अपघात जातात. देखून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. बेकायदेशीर गॅरेजी बांदपाचें कामय ह्या रस्त्यार चल्लां. पुलीस आनी पंचायतीन बेगोबेग कारवाय करची बांदोडच्या उपसरपंचान मागला. इलीगल गैरेज चला रहा है, इलीगल गैरेज चला रहा है. रस्ते पे कैसा काम कर रहा है तू? कितनी बार बोला मैं, कितनी बार बोला, कितनी बार बोला, फिर भी हे शिवरेचे जे खड्डे मारल्याक, एक स्टार्टिंग मारलेलो थंय खड्डो, तो विनाकारण मारलेलो आणि तेणी तो 2 दिसां भितर पुरयलो की थंय चंबर येता म्हणून. गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आसा, रस्ते आहा, रस्ते काम करपाक आमकां कितले पयशे लागता हें आमकांय खबर आसा. म्हाका दिसता 4 बाय 5 तो एक खड्डो तेणी अननेसेसरली मारलेलो, तरी आसतना आमी ओगी रावले. जेन्ना तांकां विचारलें की बाबा हो खड्डो कित्याक मारला, ना चंबर बांदपाक जाय. आमी तांकां सांगलें अरे मुखार चंबर आहा थंय आनी इसको लागीं चंबर कित्याक मारता. नाही गलती से मारा म्हणलें. ओके फॉरगेट इट. सेकंड तुमी आनी एक खड्डो मारलो थंय, थर्ड हांगा मारलो आनी फोर्थ थंय मारलो. अशें मेळोन 10 मिटरांचेर 4 खड्डे शिवरेजीन मारल्या, चंबर बांदल्या, सगळें ओके. पूण तेंचें काम इतकें निश्काळजीपणान ते करता. आमी म्हणटा की सी टेक्नॉलॉजी शिवरेज, पूण आमकां खंयच दिश्टी पडना ही सी टेक्नॉलॉजी. कित्याक आतां हे पळय खड्डे मारल्यार ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो जालो आनी आयज हांगसरल्यान जे येता वयता ते लोकांक 2 व्हिलरांक इतके त्रास जाता. प्लस हांगा एक गॅरेज आहा, ते गॅरेजीचे लोक हांगा रस्त्यार काम करता. सो हांगा लोकांक जेन्ना हांगसरल्यान छप्पूर वयर सरता तेन्ना बस स्टँडा वयले बसी येता. पळय काल एक मनीस आमचो थंय एक्सिडेंट जावन मरपाचो जणू काय वाचलो. ही एक देवाची कृपा म्हणपाची. हें वर्स्ट कंडिशन शिवरेजीन करून दवरला आनी मेन म्हणल्यार हांकां विचार बी कोण ना. हांचो प्रोसिजर आसा 7 मीटर ते 8 मिटरीन त्यात तो खड्डो मारला आनी जेन्ना रिफिलिंग करतात ते हाडटा माती घालता. आनी जेन्ना हांवें तांकां विचारलें, हांव फाटल्यान लागलो तेन्ना हाडून तांणी एक टँकर तेजे वयल्यान माती घातल्या. सो म्हाका एक्चुअल म्हाका खबर आसा की प्रोसिजर की बाबा 7 मिटरचो खड्डो मारलो जाल्यार 2 मीटर माती घालून तितून उदक घालप, परत 2 मीटर माती घालून उदक घालप आनी परत 2 मीटर घालून अशें करून तेंगेलो प्रोसिजर आसा. पूण हांगा लक्ष देणारो कोण ना आनी लोकांक हें वर्स्ट कंडिशन फेस करपाक पडटा. पावसान हे गड्डे कमीत कमी 1/2 मीटर भितर वता. हेजें कारण हें आसा. डिपार्टमेंटान हेजें लक्ष दिवचें. शिवरेजचो PWD मिनिस्टरा कडेन हांव मागता की हें जें कितें काम चलता हें पद्दतशीर चलचें. अदरवायज तुमी काम करूंकूच नाका. गव्हर्मेंटाच्या नांवान, उदरगतीच्या नांवान जर हें कितें चल्लां जाल्यार हें बरोबर न्ही. लोकांक त्रासांक घालूं नाका. प्लस हांव पंचायती कडेन मागता की हें जें हांगा कितें इलिगलिटी गॅरेजीचे रस्त्याचेर काम चलता हें पुलिशेन आनी पंचायतीन एक्शन जाता तितकी बेगीन घेवपाची. काल हांव गाडी घेवन वयतालो मागीर चेडवा घेवन स्कुलाक. सोमतें हांगा बस येयली कदंबा. तेणें ब्रेक मारलो आनी कट मारलो म्हणून हांव उरलो. नाजाल्यार हांव आनी मागेले चेडू गेल्ले. ताका लागून आमकां एक तरी मातशी वाट क्लीन करून दिवपा जाय. क्लीन करून दिल्यार गाडी वचपाक मेळटलें आमकां. नाजाल्यार फूल खड्ड्याचेर गाडी काडपाक प्रॉब्लम जाता आनी धाकटे भुरगे व्हरता आनी कार सुद्दां अशी येताना हे सायडीच्यान कट मारून वचचें पडटा. बाय चान्स पयल्यान गाडी जर स्पिडीन येयली, कारवालोय गेलो आनी कारीन आसा ते सगळे वयतले. ताका लागून गव्हर्मेंटान आमकां कितें तरी हेल्प करून दिवपाचें. खड्डे तरी पुरोवन सारके क्लियर करून दिवपाचे. खड्डे मारता ते मारता, काय प्रॉब्लम ना, पूण खड्डे सारके पुरोवन दिवपा जाय. रोड तरी मातशी क्लियर करून दिवपा जाय. अरे खड्डे मारून सारके 1.5-2 महिने जाले आसतले. खड्डे मारता आतां हेज्या वयर गाडी कशी वयतली तुमी पळया. सामके खड्डे वयर सकयल आसा. आतां गाडी काडटा म्हळ्यार प्रॉब्लमूच जातले न्ही. मातशी हॉट मिक्स घालूं ना जाल्यार सुद्दां चलता. लेवल तरी करून दिवपा जाय. बाबा आमी सुद्दां हांगसरलेच नागरीक, आमी सुद्दां टॅक्स पे करता, टॅक्स पेयर आमी सुद्दां. आमचे टॅक्स घेवन तरी मातशी काम तरी करपा जाय. बाबा मागीर तुमी कितें करता काय प्रॉब्लम ना, फक्त रोड मातशी लेवल करून दिल्यार आमकां मातशें बरें दिसतलें. हांव गव्हर्मेंटान तरी काम चालू आहा, आमचे लागून तरी कितें केलां म्हणून दिसतलें. सॅवेज ते आमचे लागून मारता, पूण हे खड्डे सुद्दां आमचेच लागून जाले न्ही. बेश्टे आमकांच प्रॉब्लम फेस करची पडटा. हो खड्डो चुकोवपा लागून दुसरे सायडीच्यान काडचे पडटा. दुसरे सायडीच्यान गाडी येवन आमकां मारतली. काल उरलो म्हणून आयज हे इशू जाला ना जाल्यार अशें चलता हे खड्डे. आतां आमचो एक्स सरपंच सांगता, भरपूर टायम सांगता तो खड्डे मारता तुमी सारके लेवल करून दिया म्हणून, पूण हे कोण कानार घेना. अशी प्रॉब्लेम जात आसा. फुडल्या 25 वर्सांची देशाची अर्थीक नीत निश्चित करपी अमृत काळांतलें बजेट
निर्मला सीतारामनान सादर केल्ल्या बजेटाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली ही प्रतिक्रिया. स्वयंपूर्ण गोंयाक तेतूंतल्यान आनीक बळगें मेळटलें. हो अर्थसंकल्प डिजिटल आनी मुळाव्या साधन सुविधांचेर लक्ष केंद्रीत करता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पुराय बजेटाचे आमी गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या जनतेच्या वतीन खूप खूप स्वागत करता आनी पयलेच फावटी जे अमृत काळांतले पयले बजेट जे देशाचे इंडिया एट रेट 75 देशाक बेज घटमूट करपा खातीर फुडल्या 25 वर्सांची देशाची आर्थीक नीती ठरोवपी अशा पद्दतीचे हे बजेट आसा. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा कालचे बजेट तुम्ही सगळ्यांनी त्या बजेटाचे स्वागत केला. सगळ्या प्रेस मिडियाचेय बी हांव खूप खूप धन्यवाद म्हणटा. इलेक्ट्रॉनिक मिडिया सोशल मिडियाचेर सगळ्या जाणांनी बजेटाचे खूप मोठ्या प्रमाणात स्वागत केला. पयले फावटी पळयता की 25 वर्सांचो बजेटाचो विचार हो पळय ह्या अमृत काळात पयलेच फावटी केल्या. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हाच्या खातीर हांव तांचे खूप खूप धन्यवाद म्हणटा. आणि हे बजेट जे आसा हे गांव गरीब शेतकरी आदिवासी शोषित वंचित दिव्यांगजन आर्थीक मागासवर्गीय मध्यमवर्गीय अशा समाजाच्या विविध घटकांचो समावेश करपी अशें हें बजेट आसा. आमी जशें म्हणटा की अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर वचपी हें बजेट आसा. त्या खातीर गोंयांतल्या अंत्योदय तत्वाचेर गांवांनी आनी सर्वांगीण विकास करपी हें बजेट आसतलें. ह्या बजेट फोकस जो आमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हाजेर ह्या बजेटात पुराय फोकस केल्लो आसा. त्या खातीर हांव परत एकदां म्हणजे ह्या बजेटाचेर हायलायट करता आसतना हे बजेट तशें पळोवंक वचत जाल्यार जे सप्तवृषी ह्या संकल्पनेंतल्यान मांडलेलें आसा आनी ह्या सप्तवृषी मांडटा आसतना सर्वसमावेशक विकास, इट इज एन लास्ट मायल डिलिव्हरी, ताज्या उपरांत साधन सुविधा आनी गुंतवणूक, त्याच बरोबर देशाच्या क्षमतेची उर्बा दिवपी बजेट आसा, हरीत विकास करपी बजेट आसा, युवा विकास करपी बजेट आसा आनी आर्थीक क्षेत्रात घटाय दिवपी हे बजेट आसा. टुरिजमाच्या बाबतीत सांगता आसतना 50 वेगवेगळ्या टुरिजम डेस्टिनेशनांक केंद्र सरकार पुराय सहकार्य करतले. देशांतली 50 टुरिजमां पुराय वर्सभरांतल्यान डेव्हलप करपाचें ठरयलां. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या सकयल 6000 कोटीची आर्थीक तरतूद ह्या बजेटात केल्ली आसा. मिस्टी ह्या योजनेच्या अंतर्गत मनरेगा आनी कंपा फंड हाच्या खातीर म्हणजे खारफुटी मँग्रोव्स तशें अमृत धरोवर हाच्या खातीर ह्या बजेटाक विशेष हायलायट केला. हाजोय फायदो गोंय सरकार खूप मोठ्या प्रमाणात आमी घेवपाक शकतले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोवा 365च्या तपासात बागा बीच पार्किंगेत टॉयलेटीत बेकायदेशीर दुकानां सुरू केल्यात अशें उक्ताडार येयलां. आमच्या सुत्रांनी जे कंपनीचे नाव घेतलेले त्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी असो करार केल्ल्याचें न्हयकारलां. तशें जाल्यार हे लीज कोणे केल्यात असो प्रश्न आता निर्माण जाला. हेका कोण जबाबदार? सरकारान चौकशी करून गुन्हेवकारांचेर कारवाय करची. आमी फॉलोअप चालूच दवरतले. बागा दर्यादेग वाठारांत टॉयलेटींनी बेकायदेशीर दुकानांचेर गोवा 365 धाड घातले उपरांत कर्नाटक वाणिज्य आनी उद्योग महामंडळान हो आरोप न्हयकारून तातूंत तांचो हात नाशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण दिलें. KCICच्या अधिकाऱ्यान ह्या विशयाचेर कितें सांगलां तें आयकात. माझे नाव अब्दुल अजीज देवी. हांव KCIC प्रायवेट लिमिटेडाचो मॅनेजर गोवा ब्रांचेचो. आयज दोनपारचे आमी एक स्टोरी पळयली फेसबुकार आनी युट्यूबार व्हायरल जाला. समीत नार्वेकर हो गोवा 365 रिपोर्टर. तितून त्यांनी हेच मेन्शन केला की हो टॉयलेट जे तुम्ही आता पळयला हो टॉयलेट आनी आख्खी पार्किंग जे तुम्ही पळयता सायडीन ही पार्किंग आसा पळय आख्खी आनी हो टॉयलेट हे त्यांनी हे मेन्शन केला की ही टुरिजम डिपार्टमेंटान कर्नाटका कमर्शियल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन प्रायवेट लिमिटेडाक लिजाक. आणि आम्ही हे तुका क्लियरिफाय करपाक आमी व्हिडिओ पोस्ट करता की ही प्रॉपर्टी आमची न्हू टुरिजम डिपार्टमेंटान ही प्रॉपर्टी आमकां दिवं ना आनी आमचे हितून कांयच हात ना. आनी सेकेंड थिंग हे आसा की जितले अनलिगल एक्टिविटीज आसा हे चलता हितून आमची कंपनी एनकरेज करना. आमी हे क्लियरिफाय करपाक आमी हो व्हिडिओ पोस्ट करता. आमी परत सांगता की ही प्रॉपर्टी आमची न्हू ना हे टॉयलेट आमचो ना ही पार्किंग आमची. कसली बातमी दाखयल्ली आमी पळयात. बागा दर्यादेगेर पर्यटकांक म्हायती दिवपाक नवे करकरीत टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर बांदिल्लें.
पूण थंय लेगीत ओपनिंग सून अशें बरयलां. आयस्क्रीम पार्लर येवपाचें आसा अशें दिसता. मजेची गजाल म्हळ्यार कावंटर बांदिल्ले सेक्युरिटी गार्डाक, पूण त्या कावंटरांत शॉप सुरू जालां. पळयात सरकारी प्रकल्पांनी नागोबा कशे पावल्यात ते. आतां तांकां बिल दिलें कोणें हें मात सोदचें पडटलें. गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, कौन लगा दिया इधर? इधर तो मतलब लगाया हुआ पत्र में लगाया होगा और कौन पर गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, कैसा लगा इधर? तुम इंचार्ज है ना इधर? वो तो बात करो ना उनसे, तो ये फोटो बनाने से फोटो बनाने से नहीं, तुम कौन होता है? मैं करेगा इधर फोटो, इधर कैसे करते तुम? तो सर गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार आनी भक्तीपै बाळगी. केपेचे मसणभूंय शेडीची अवतिकाय जाल्या. अवतिका म्हणजे मसणभूंयच मेल्लेवरी जाल्या. केपे पालिकेन तिचो ताबो घेवन सगळ्यो साधन सुविधा मेळोवन दिवच्यो थळाव्यांनी मागला. थळावे सांगतात ते प्रमाण केपेचे मसनभुयेत गैरसोयीत चड. पेवर्स नात, पत्रे कळमेल्यात, दुरीग मोडला, थंयचो नळ कितलीशींच वर्सां जाली व्हांवतच आसा. थळावे नगरसेवक राजकारणां करतात, पूण जे करपाक जाय ते करच ना. थळावो वल्लभ प्रभुदेसाय सांगता मडगावचे मसनभुंय वरी केपेची मसनभुंय सगळ्या सुविधांनी परिपूर्ण करची. केपें स्मशानभूमी आसा जी हिंदुली, त्या हिंदूची स्मशानभूमीची व्यवस्था इतली बिकट आसा की ताका कोण आवय बापूय ना असो दिसता म्हाका. म्हण आमी सगळ्यांनी एक जावन आमचे हें रिप्रेझेंटेशन काडून काल हेल्टन बाबा आमचा आमदार जो आसा ताचे कडेन हें मांडलां की ताणें तें रिस्ट्रॉय करून ते मातशें रिपेर करचें. तातूंत भितर फोटो बी मारले आमी. नळ ते पत्रे सारकी नात, मागीर दुरीग मोडला, आनीक पेवर्स घालपाचे पडटले कित्याक ते मातशें वयर सकयल. आनी मेन म्हळ्यार नळ बिळ तो व्हांवता. आमची हिंदूची पळोवपाक वचून मडगांव वच, मडगांव A1 आसा, कित्याक ताणें एक मनीस दवरला. जावं ते तुका सगळे एक रिसीट काडल्या पुरो तुगे सगळे जे आमकां विधी लागता सामान तितलें ते हाडून प्रोवायड करता. तशें म्हाका दिसता की म्युनिसिपल कावन्सिला भितर ही बी तशी जाल्लेली न्ही वेल गूड जातली. तूं केन्नाय मनीस गेलो तेन्ना ताका कितले पयशे पडले हे कोण पळयना. एक सर्टन अमावंट दवरपाचो. आनी पूण हें आतां कितें करता तुमी विचारता तें बरोबर आसा, पूण हें कितें करतात आतां कोणी गेलो आमगेल्या घरा कोणी गेलो कावन्सिलर येता आनी सगळे आपूण कितें केल्ल्या भशेन करता आनी सगळें हें करून जाग्यार उडोवपाक वता. मागीर तें तशें उरलें. खंय तरी बंद जावपाक जाय. हें बंद जावन डायरेक्ट रजिस्टर इन म्युनिसिपालिटी जावपाक जाय. वल्लभ सांगता नगराध्यक्षाक सांगल्या उपरांत तिणें तात्पुरती दुरुस्ती करून दिली, पूण एक नगरसेवक काम करिनासतना ताचे स्त्रय घेवपाक पळयता. ताचेरय ताणें बडी ओडल्या. पळयात. आमी कितें केलें, पयलीं फोन मारलो आमगे चेअरपर्सन जी सुचिता सुबोध शिरवयकार हिका की बायगे मातशें नळाचें मातशें पळय आनी तें मातशें आमगे शिमदरी मातशें निवळ कर. आमगे म्हणलें फ्रेंडा बापूय एक्सपायर्ड जाला. सो तेणी कितें केलें, आज आयतार आसा आपूण तुगे फालचे दीस भितर करता. त्या प्रमाणे तिणें उतरा प्रमाणे धाडून तें रिपेर केलें आनी जावं तें निवळ करून दिलें. पूण ती डॅमेज कंडिशन तशी आसा म्हणटगीर आमी कितें केलें की फोटो बिटो काडिल्लो आनी हें आमगे हेल्टान बाबा सांगून तें रिपेर करपाचें. त्या मजगती जाचे कडेन चावी आसा तो कावन्सिलरान एक बायट घेतली आनी दाखयलें की बाबा हें कितलें आपणें तरी कितल्या वर्सांनी आपणें केलें रिपेर हें केलें. मगे एक म्हणणें आसा कावन्सिलर म्हणटा एक रिप्रेझेंटेटिव्ह ताणें तें करून घेवप, ताणें हें लोकांक सांगप न्ही बायट घेवन. गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बिरेस्तारा कळंगूटच्या थळाव्यांनी कांदेलरिया सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. ह्या निमतान वेगवेगळ्यो धर्मीक आनी संस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. कॅथलीक लोकां वांगडा हिंदू भावय ही परब व्हडा उमेदीन मनयतात. पळयात.
ह्या फेस्ताक सावतावाड्या वयले फेस्त अशेंय म्हणटात. हे कांदेलेरिया सायबिणीचे फेस्त दर वर्सा 2 फेब्रुवारीक आनी उपरांत फेस्ता पयलीं फामां मनयतात. कलंगूट गांवांतल्या सावतावाड्यार हे फेस्त मनयले. फादर पोली लोबोच्या प्रवचनाक मिसान सुरवात जाली. उपरांत कपेला लागसर कांदेलेरिया सायबिणीचे पुरसाव काडले. काळखांतल्यान उजवाडा कडेन वचपाचो संदेश हे फेस्त दिता. पळयात. म्हजी पादविकार कशी मेसेज म्हणजे संदेश हो जसो सायबिणीन बाळका जेजूक आमच्या सोम्यांक जे देव मंदिरांत भेटयलो ते भाशेन आमी आमच्या भुरग्यांक देवाक भेटोवया आनी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाची करी उजवाडान तांकां भरुया आनी उजवाडाची जावं जाता तितले आमी आवय बापायनी उपाय घेवचे होच म्हजो संदेश. सायबिणीची परब उजवाडाची परब आमी वातीचेर आशिर्वाद घालता आनी एक वात जावन आसा उजवाड. जेजू आमचो उजवाड हे आमी आयज मानून घेता आनी जेजू जसो उजवाड तशें आमी सगळे उजवाड जावं काळोख पयस करावं वायट पयस करूंक आमी आयज देवाचो आदार मागता. पयले सुवातेर हांव देवाक आर्गां दिता आनी आमच्या सगळ्या सावतोडकारांक फेस्ताची उनवणीत परबी दिता गो फेस्त आनी तेच परी आमचे बागांतले लोक आहा तांकां आनी कलंगूटकारांक सगल्यांक गो फेस्त आनी सांजचे आमचे पयले सुवातेर 4:30 फुटबॉल मॅच आहा बागा ग्रावंडार आग्वार आनी काजाऱ्या मदीं. सो हांव सगळ्या लोकांक मागता येवपाक. तेच परी सांजचो तियात्र आहा. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकर आणि शिवानी सांगेलकर. ह्या सप्तकाचे अखेरेक तापमानात उणाव जातलो. हवामान खात्याच्या अदमासा चढावत आणि उण्या तापमानात 2 डिग्रीन उणाव जावपाचो आशिल्ल्यान गरमेंतल्यान सुटका मेळटली. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण शुक्रारा तापमान गरम उरतले. गरम हवामाना खातीर गरमेचे ल्हार आनी डिहायड्रेशन जावं येता, जाका लागून लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाक सांगल्या. जाल्यार शुक्रारा रातचे तापमान 22 डिग्री सेल्सियस उरतले. 6 तारखे मेरेन सुकें हवामान. शुक्रारा फांतोडेर दाट दव. शुक्राचे चढावत आनी उणें तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 2 दिसांक तापमानान 2 डिग्रीन उणाव. 4 तारखे मेरेन बोट धन्या खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळयो परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.